नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिता कुंकळकार. आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. दामू नायकान फुडलीं 15 वर्सां भाजपाक गोंयांत सत्तेपासून दवरचे पयस. हालींच मंत्री केल्ले दिगंबर कामतीचे एका जाहीर कार्यावळीत स्टेटमेंट. कोडारच्या लोकांचो आयआयटी प्रकल्पाक विरोध. आयआयटी आयली जाल्यार काजू बागायती जातल्यो नश्ट. ओपा प्रकल्पाचेर येतली हावळ. कोडारच्या लोकांचे रजाव. ईदाच्या जुलुसा वेळार मोहम्मद पैगंबरांचेर अनवळख्या मनशान फेसबुकाचेर केली टिप्पणी. वास्को, म्हापशा आनी दिवचलेत तणावाची परिस्थिती. मुस्लीम भावांनी पुलीस स्टेशनाचेर घेतली धाव. दुबाविताक अटक करपाची केल्या मागणी. अडफड्या रेस्टॉरंटा लागसार जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात जखमी जाल्यात दुसऱ्याकूय मरण. रस्त्यावयल्या हेडपी गोरवांक गाडी मोखून जाल्लो जखमी. दोन 2019-20चे तुळेत 2023-24 वर्सा भात लागवडीचे क्षेत्र 221 हेक्टरांत देंवले. उत्पादनाचे क्षेत्र देंवूनय वाडली लागवड. काणकोणचे आदिवासी लोक चौथी उपरांत मनयतात गुडुल्या उत्सव. एकादशीची पुराय रात जागोवन बळी भिमाची गायतात गितां. खासा रिपोर्ट. आता पळयात खबरो विस्तारान. आचार्य प्रमोद कृष्णमान हांणी केले स्टेटमेंटाचो दाखल दीत गोंयानूय प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान भाजपाक सत्तेपासून 15 वर्सां पयस दवरचें अशें स्टेटमेंट हालींच मंत्री केल्ले दिगंबर कामतीन केलां. 2027ची विधानसभा वेंचणूक दोळ्या मुखार दवरून भाजपान मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत आनी काणकोणचे आमदार तशेंच सभापती रमेश तवरकार हांगा मंत्री केले. मुखाल्ले 2027चे वेंचणुकीत मडगांव धरून आशी कुशीकच्या मतदारसंघांचेर भाजपाचो दोळो आसा. ते खातीरूच भाजपान दिगंबर कामतीच्या गळ्यान मंत्री पदाची माळ घातला. पूण दिगंबर कामतीकूच 2027 भाजपा सत्तेर आयिल्ल्यान नाकाशी दिसता. हें आमी सांगनात. हालींच मंत्री केल्ल्या दिगंबर कामतीन एका जाहीर कार्यावळीत तशें उलोवन दाखयला. आयकात दिगंबर कामतीन नेमके भाजपा विशीं कितें उलयलां ते. एक तळागाळांतल्यान काम करून निस्वार्थीपणे काम करून वयर सरिल्लो तरणाटो भुरगो आज भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष जाता. हे अत्यंत आमकां सगळ्यांक गर्वाचें अशें हांव मानता. म्हणून हांव दामू बाबा कडेन मागता की ताणें अशेंच मुखार काम करत रावचें. म्हाका खात्री आसा की भारतीय जनता पार्टी जशें आमी पयर सांगलें, कोणे एकल्यान स्टेटमेंट केलो, आचार्य प्रमोद कृष्णमान सांगले कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में और 20 साल नहीं आ सकती है, कसे इस गोवा में और 15 साल नहीं आ सकती है. अशे वातावरण दामू नायकान करचें अशा वातेकडे मागता आनी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बेतोडा पंचायत क्षेत्रातल्या कोडार वाठारांत 14.5 लाख मीटर चौखण मीटर आयआयटी संपादीत केला. मात ह्या प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर विरोध केला. आयआयटी प्रकल्पाक लागून काजू बागायतीचे उत्पादन तशेंच ओपा उदका प्रकल्पाचेर परिणाम जातलो अशें थळाव्यांचें म्हणणें. ह्या प्रकल्पाक विरोध करपा खातीर सोमारा बसका घेतले अशें थळाव्यांनी ह्या वेळार स्पश्ट केलें. बेतोडा पंचायतीच्या कोडार ह्या गांवांतल्या 63/2 ह्या सर्वे नंबराच्या कोमनिदाद जागेर आयआयटी प्रोजेक्ट उबारपा खातीर सरकारान निर्णय घेतलेलो आसा. स्थानीक लोकांक आपले म्हणणे मांडपा खातीर सरकारान 30 दिसाची मुदत दिल्ली आसा आनी 30 दिसाची मुदत बेगीनूच काबार जावपाची आसा. ताका लागून स्थानीक लोक सद्याक विरोध करीत आसा आनी विरोध करपाचे खातीर ते सोमार दीस एक खास मिटींग गांवांत सांजचे वेळार आयोजीत केल्ली आसा. स्थानीक लोकांच्या म्हणण्या प्रमाणे हांगा 4.5 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन आसा ती कोमनिदादची आसा, पूण फक्त 2 लाख स्क्वेअर मीटर आसा ती रॉकी टायप आसा. उर्वरीत सगळी जमीन आसा ती लागवडीस येयल्ली आसा. ताका लागून हांगा सरकारान हो प्रोजेक्ट हांगा करचो न्ही असो डिमांड केल्लो आसा. कारण हांगा मोठ्या प्रमाणात बागायती आसा, त्याच बरोबर रानांत रानडुक्कर तशेंच गोवे, बिबटे, त्याच बरोबर हांगा ओपा प्रकल्प आसा तो लागीं आसा. सो फाल्यां सकाळीं हांगा आयआयटी प्रोजेक्ट जालो जाल्यार
ओपा प्रोजेक्टाचेर मोठो परिणाम जावपाची शक्यता स्थानीक लोक व्यक्त करीत आसा. सो सरकारान हेजेर डिसिजन बेगीनच घेवन हो प्रोजेक्ट हांगसरल्यान दुसरे कडेन व्हरचो अशी स्थानीक लोकांची मागणी आसा. सोमार दीस सांजची जी मिटींग जातली त्या मिटिंगेक मोठ्या प्रमाणात स्थानीक लोक उपस्थित रावपाचे आसा. त्याच बरोबर स्थानिकांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे दुसरे पंचायती जी कुट्टी पंचायतीचे कांय लोकांची भागायती ह्या कोडार ह्या गांवाच्या जागेर आसा. ताका लागून बेतोडा पंचायती बरोबर कुट्टी खांडेपार पंचायतीचे लोक ह्या प्रोजेक्टाक विरोध करपाची शक्यता वाडलेली आसा. बेतोडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. ईदाच्या जुलुसा विशीं मोहम्मद पैगंबर हांचेर कांय जाणांनी फेसबुकाचेर आक्षेपार्ह कमेंट केले. धर्मगुरू मोहम्मद पैगंबर हांचे आड सोशल मिडियाचेर आक्षेपार्ह पोस्ट घालपी मनशाक अटक करात अशी मागणी मुस्लीम भावांनी केल्या. वास्को सयत दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ नोंद केल्या. ईदाच्या जुलुसा वेळार मोहम्मद पैगंबर विशीं फेसबुकाचेर आक्षेपार्ह कमेंट केल्ल्यान शुक्रारा वास्को तणावाची स्थिती निर्माण जाल्ली. मुस्लीम भावांनी वास्को पुलीस स्टेशनाचेर घेराव घातलो. फेसबुकाचेर आक्षेपार्ह कमेंट केल्ल्याचेर खर कारवाय करची अशी मागणी मुस्लीम भावांनी केली. उपरांत चौगा आड वास्को पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कमेंट करप्या मदल्या दोगांनी कमेंट डिलीट केल्यात तर एकल्या पुलिसांनी ताब्यात घेतला. ओके, द नेम ऑफ जूस हो मनीस आनी आमचे प्रॉपर्टीचेर कमेंट करता एंड वी वोंट टॉलरेट एनी सच कमेंट. आनी आमी ते भशेन कमेंट कोणी आमी आमच्या प्रॉपर्टीचेर केल्यार वी वोंट हें करपा ना ते सोडपाक ना. इफ पीपल इफ दे वॉन्ट पीस लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट, so we request all this type of people, anti-social element, not to comment on a prophet because we won't allow them to do such things. आणि unnecessary गव्हर्मेंटाक पुलिसांक बेस्ट हॅरास करपाक this will create a law and order situation. आणि इतले लायटली घेवपाना आनी पुलिसाक आमी कंप्लेंट फायल केला. हेजी पयलीं केले सड्याक पुलिसान रोखडो ताका धरून हाडलेलो फॉर मायनर. आतां हेजेर कंप्लेंट फायल केला. दोन टोटल ते ऑलमोस्ट फोर ऑफ दॅम. 2 of them ऑलरेडी डिलीटेड their side and आतां जोस ताका आतां मारगांव कोलवाचो खंय तरी ताका धरून हाडटले म्हणला पुलिसान. मॅक्स आहा तो ताका हाडला, तो भिवून सरेंडर जाला पुलिसाक. पुलिसांनी भितर रडटा हात बी सोडून. बट पुलीस हॅज रजिस्टर्ड FIR ऑन दिस पर्सन एंड जोसा की त्यांच्या सांगता आपण हाडून ताका अरेस्ट करतले. मैंने एक बार बोला है कि लीगल एक्शन लेंगे, जो बनता है वो लेंगे. ऐसा आवाज़ करने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला. ये भी बोलता मैं. हाँ, आवाज़ बढ़ा के प्रेशराइज करने का टेक्निक में इधर यूज़ नहीं करने का, प्लीज़ रिक्वेस्ट है. हमने तुरंत मतलब और अभी करेंगे वो नहीं. अभी बोला तो आपका ही जो आदमी है जो कंप्लेंट लेके हाथ में है उसके साथ FIR बन के हाथ में देंगे FIR. साखळी आनी सरभोंवतणच्या मुस्लीम भावांनी आयतारा दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर धडक मारून पुलीस निरीक्षकाची भेट घेतली. धर्मगुरू आड वादग्रस्त पोस्टाक लागून आमच्यो भावना दुखवल्यात, देखून पोस्ट घातिल्ल्याक अटक करात अशी मागणी मुस्लीम भावांनी केल्या. ह्या प्रकरणात मुख्यमंत्र्याक मेळटले अशें तांच्यांनी सांगले. हो जो आहा जोस इनासियो रॉड्रिगीस एका हे मनशाक कोणाच्या धर्मा बद्दल कोणाचें कितें जावं कोणा हेका एक्चुली उलोवपाक रायट ना. हेंच्यांनी जे करता आमी एवरी इयरली आमी पिसफुली सगळे कॉपरेट करून चलता आनी केन्ना कोणाच्या बद्दल कांय उलोवंक वचना, केन्ना कांय कोणाक हर्ट करूंक वचना, कोणाच्या धर्मा बद्दल वचना. ओके, सगळे जाण बऱ्या भशेन रावन न्ही, हॅपी फॅमिली, हॅपी सगळे बऱ्या भशेन चलोन न्ही. हांकां कित्याक पडला कोणाच्या वाटेर येवपाचें? आनी हे बद्दल आमी आतां सगळे जाण मेळोन साखळी मुस्लीम जमात सगळे मेळोन कंप्लेंट दिलेली आहा PIक आनी PIक रिक्वेस्ट केला की जाता इतके बेगिना हांकां अरेस्ट करचें म्हणून. हेजे पयलीं बी म्हणजे हे पळय दीस इज अ कॉमन सेन्स. मनशान चिंतोंक जाय कितें करच्या पयलीं. एक्चुली करपाचें नासता कोणाचेय बद्दल. आतां आमी कोणा म्हटलें आमकांय बी हर्ट जावंक जाय, स्वताक पयलीं हे कॉमन सेन्स आसपाक जाय. पण अशें केलें तें बरें, लोकांक खूब वायट दिसलेलें आमच्या लोकांक. सो हे मनशाक इमिडिएटली अरेस्ट जावपाक जाय. आमी कंप्लेंट ऑलरेडी पावयल्ली आसा. आता बिचोले पुलीस स्टेशनार ऑलरेडी आमी कंप्लेंट आमची दिल्ली आसा आनी आमी सांगला सराकूय सांगला की आमचे हे जे कंप्लेंट आमी दिला तेज्या बद्दल बेगींतल्या बेगीन एक्शन जावची आनी कोण आहा तो अरेस्ट जावचो. आनी आमकां खात्री आसा की आमचे सरकार जे आसा आनी आमचे जे पुलीस आसा
आणि हे आमच्या बद्दल कितें तरी चिंततले आनी ते कितें ते बेगींतले बेगीन एक्शन घेतले ह्या प्रमाणात आणि फ्युचरान ह्यान फुडें आनी केन्नाच अशें जावचें ना आमी अपेक्षा करता आणि आमी आतां हे सगळे सरकारा कडेन अपेक्षा करता आणि आमी आतां वचून दोतोराकूय मेळपाचें आसा रिगार्डींग दीस मॅटर ओन्ली आणि आमी सांगपाक सोदता दोतोराकूय आमी सांगतले की एवरी इयर वा एवरी कोणी येता मिडियाचेर आनी आमच्या बद्दल कितेंय उलयता आनी वयता आमी केन्नाच कोणा बद्दल कितें वायट उलोवंक ना आनी आमच्या कम्युनिटीचे केन्नाच कोणा बद्दल कितें वायट मॅसेजी घालिना आनी खंयच्याच मिडियाचेर आमी कितें उलयना आमी पिसफुली आमचो जुलूस करता एवरी इयर आणि आमी केन्नाच कोणाचे डिस्टर्बन्स दिना आणि रोड सेफ्टी रोड प्रोटेक्शन करून आमी आमची सगळी कामां करता तरी हे आमचे अशे सगळे हे ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. हडफोड्या एका रेस्टॉरंटा लागसार जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात जखमी जाल्ल्या दुचाकी चालकाक मरण आयलें. अंजून वाठारांत रावपी रायन अल्मेदा अशें मरण आयिल्ल्या तरणाट्याचें नांव जावन आसा. मेल्ल्या म्हायती प्रमाण दुचाकीचो धपको रस्त्यार आशिल्ल्या हेडपी गोरवांचेर बसलो. उपरांत दुचाकीचो कारीक धपको बशिल्ल्यान रायन हो जखमी जाल्लो. ताका उपचारा खातीर म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेल्लो, मात थंयच्या दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें सांगलें. गोंय हे ल्हान राज्य असलें तरी शेतकी संस्कृतायेची व्हड परंपरा आसा. हे शेतकी परंपरेचो मुखेल भाग म्हळ्यार भाताची लागवड करप. मात सध्या भाताची लागवड दिसान दीस उणी जायत आसा. पूण फाटल्या 5 वर्सांची आंकडेवारी पळयल्यार लागवडी खाला आशिल्ल्या वाठार उणो जालो तरी उत्पादनांत वाड जाल्या. गोंयांत भाताची लागवड दिसान दीस उणी जायत आसा. 2019 ते 2020 वर्सा 34,698 हेक्टर वाठारांत भाताची लागवड जाल्ली. 2021 ते 2022 वर्सा 32,677 हेक्टर वाठारांत भाताची लागवड केला. तशेंच 2021 ते 22 वर्सा 32,347 हेक्टर वाठारांत भाताची लागवड केला. 2022 ते 2023 वर्सा 31,519 हेक्टर वाठारांत भाताची लागवड केल्ली. जाल्यार 2023 ते 2024 वर्सा फकत 32,477 हेक्टर वाठारांत भाताची लागवड केला. देखून 2019 ते 20 आणि 2023 ते 24 वर्साच्या तुळेंत 2,221 हेक्टर वाठारांत भाताची लागवड उणी जाल्ल्याचें कळटा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. काणकोणच्या आदिवासी चवथी उपरांत गुडुल्या उत्सव मनयतात. चवथी उपरांतच्या आदिवासीक हो उत्सव सुरू जाता आनी दुसरे दिसा द्वादशीक भाकरी खावन ताची सांगात जाता. एकादशीची पुराय रात जागोवन बळी भिमाची गितां गायतात. पळोवया काणकोण आदिवासींची परंपरा आशिल्लो गुडुल्या उत्सव. गोंयच्या दोंगराळ भाग आणि रानाकुशीक रावपी आदिवासी समाज आयज लेगीत आपली पुर्वजांची परंपरा तिगोवन दवरतात. अशाच तरेची एक परंपरा म्हळ्यार गुड्डुल्या परब, जी काणकोण म्हालांत मनयतात. गुड्डुल्या परब हो उत्सव फकत धार्मीक विधी न्हय जाल्यार आदिवासी समाजाच्या दिसपट्ट्या जिणे कडेन आनी संस्कृताये कडेन जोडिल्लो आसा. पुराण कथे प्रमाण ही परब वामन अवतार आनी बळीराजा हांचे कडेन संबंदीत आसा. खंय काणकोण म्हालांतल्या गुळे श्रीस्थळ ह्या पंचायत वाठारांतल्या घोरवई पुरुश मठ हांगासर दर वर्सा भाद्रपद म्हयन्याच्या द्वादशी तिथीक हो उत्सव मनयतात. या उत्सवाक जावपी धार्मीक विधी मठांतल्या देवघरांत आशिल्ल्या पुर्वज देवतांची पुजा, अष्टकोनी लाकडी खांब्याचेर तेलाचो दिवो पेटयतात, वेळी पुजारी वा मठांतले देवकारी करतात प्रार्थना, रातभर गायनाची परंपरा, बळी आनी भीम हांची गितां गायतात. या उत्सवांतल्यो कांय प्रथा: नाचण्याची भाकरी आनी मोठी विडी अर्पण करतात. आंबोळे एकठांय करप म्हळ्यार दर एका घरांतल्यान तांदळाच्यो भाकऱ्यो एकठांय करून एकठांय खातात. तळ्यातले उदक आनी तेऱ्याचें पान अर्पण करतात. नवीन लग्न जाल्ले तरणाटे पुजा करतात. गुड्डुल्या परब हो उत्सव आदिवासींच्या शेतकी जिणे कडेन संबंदीत आसा. रानांतल्या साधन संपत्तीचे आनी उदका साठ्याचे म्हत्व, पर्यावरणा कडेन एकवट आनी देवांची राखण हो या उत्सवाचो मुखेल मंत्र जावन आसा. गांवचे बुधवंत हांच्या फुडारपणा खाला हो उत्सव जाता. वर्ष पद्धती प्रमाणे पारंपारीक त्या जे वेगवेगळे सण वर्षभर करतात आणि त्याच हितूंतल्यान प्रेरीत जावन आज हांगा गुडुल्या परब म्हणून हांगा मनयल्ली वयता.
गुडल्या परब म्हळ्यार भाद्रपद म्हयन्याच्या द्वादशीक, ताका दुसरें म्हणल्यार वामन द्वादशी बी म्हणटात. गुडिल्या परब ही आमच्या आदिवासी समाज जो आसा, वनवासी समाज जो आसा, जो हितूंक रानां वनाक जे हितूंक दोंगर माथ्याच्या कुशीक एक जैवविविधतेन नटलेले जे समृद्ध अशें वनस्पती किंवा वनचारां अशी ह्या हितून आदिवासांक रावन आपले उपजिविका सादत आसता. खरें म्हणल्यार पळयलें जाल्यार गोंय म्हणल्यार आमी समुद्र किनारे किंवा पोर्तुगीजांनी जे हें केलां वारसा स्थळां किंवा देशी विदेशी जे पर्यटक येतात त्या पर्यटकां पुरतेंच मर्यादीत अशें दिसता. पूण जेन्ना आमी गोंयच्या ग्रामीण भागांत वयतात तेन्ना गोंयचे जे वनवासी जे लोक आसात ते आपले वेगवेगळे जे सण साजरे करून ज्या पद्दतीन आज पर्यंत ह्या बदलत्या काळांत सुद्दां तेमी आपले ज्यो पारंपारीक जे रिती रिवाज जे सांबाळून दवरला ते खरें म्हळ्यार एक बरें एक तेंचे अभिनंदन करपाक जाय. गुडल्या परब हो ह्या लोकांचो सांस्कृतीक आर्सो प्रतिबिंब आसा. तितूंतल्यान तेंचे भितर आपल्या घरवळी कडेन येवप, जो तेंचो बुदवंत आसा, जो सरदार गांवचो हे प्रमुख आसा, तेणें येवप त्या घरवळी कडेन आनी बाकीच्या इतर जे कुटुंबांतल्या लोकांनी थंय सगळ्यांनी येवप, तेंची तेणी चवकशी करप आनीक राती कडेन पयले दिसा येवप, वामन द्वादशीच्या पयले दिसाक आनीक भितर येवप आनीक जो देवकार्य उरता ह्या त्या घरवळी मठाक त्या देवकार्यान भितर देवाची जे सगळी विधी पूर्ण करप आनीक भितर एक अष्टकोणी खांब उरता जो ताका पुरीस म्हणटात, घरवळी पुरीस. त्या खांब्याचेर तेणें दिवली पेटोवप आनीक सुरवात करप. राती कडेन गाणी गायली वयतात जी हेजेर जो वामन जो हें आसा, वामन जो आसा तेजे वंशज अशें ते मानतात आनी तेजेर आदारीत आनी जी गाणी म्हणटात ती भिमाचेर आसतात. जो भीम सदांच ह्या समाजाक लागीं आसता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर सोयरू कोमारपंत. राज्यांत अपघातांचो आंकडो कमी जावपाचें नांव घेना. अपघाता फाटल्यान जायतीं कारणां आसात. हातूंतलें एक कारण म्हळ्यार रस्त्यार हेडपी गोरवां. पेडण्यां कासरवण्णे वाठारांतल्या मुखेल रस्त्याचेर व्हडा प्रमाणांत हेडपी गोरवां बसता. हाका लागून अपघात वाडल्यात. हे विशीं संबंदीत प्रशासनान कारवाय करची अशी मागणी पंच वांगडी वृषाली नायक हांणी केल्या. आतां आमी जेन्ना कासारवण्याच्यान हे सायडीन येवपाक गेली, पेडण्यां वचपाक गेली तेन्ना आमच्या फुड्याकूच एक्सिडंट जाला. गायीचेर एका भुरग्यान कुटुंबाच्या भुरग्याची गाडी लागली आनी फाटल्यान बसलेले चेडूं ते पडले आनी ते मातशे इंजूर जाले आनी ताका कोणीच थंयच्यान उखलूंक ना. जेन्ना आमी थंय पावले तेन्ना आमकां कळ्ळें अशें जालें म्हूण. तेन्ना आमी आमचे प्रायवेट गाडयेन ताका पुर्वा हॉस्पिटलान व्हरोन शिफ्ट केल्या. आनी आतां ही अशी गोरवां अशी जर रस्त्यार बसले आनी जर गाडी येवन जर गाडये मारले, कितें जालें, खंयचे भुरग्याक कितें इन्सिडंट जालो तर ताका जबाबदार कोण? आमी पंचायतीन हे करीत आसता की अशी पनिशमेंट मेळोंक जाय, खंयचे तांकां फायन पडोंक जाय, पूण तेचेर पळोवंक गेल्यार अशी एक्शन अशी जावंकूच ना अजून. आमचे कासारवण्या पंचायतीन जावंक ना आनी खंयच्या आमच्या हिसारीन जावंकूच ना. ताका म्हाका अशी पर्सनली दिसता की हेचेर गव्हर्मेंटान कितें तरी एक्शन घेवंक जाय, जेणे करून आमकां आतां वाटेक येताना अशें कोणी इंजूर जाल्ले पळयले भुरगे चेडवां मनशां, कोण तिथे हातपांय लागले मोडले कितें जालें जाल्यार खूब वायट दिसता न्हू. फाल्यां सकाळीं तेंचें लग्न जावंक जाय, रातची कोणा नायटीसून येता ती जमेद आसूंक शकता आनी अशी जर गाडी मारली ते कितें जालें जाल्यार ताका कोण जबाबदार? आतां ही अशी गोरवां आतां हे आहा ती नागजर वजरी जंक्शनाचेर नानाशेठ सभागृह आहा थंयच आहा हे. आनी तेच्या पयलीं आमकां स्टार्टींग आमी नागजरी येता आसतना थंय मेळ्ळें आमकां तशें. आनी तशेंच आमच्या कासारवण्ण्याक थंय आमकां तशेंच ते गायीन मेळ्ळें. आतां एक हो व्हडलो प्रश्न जाल्लो आहा की हेची जबाबदारी कोण घेता? गव्हर्मेंट घेता? अशें दिसता की सरकारान हेचेर कितें तरी एक्शन घेवपाकूच. आता काणी केरळच्या जोबिन सेबेस्टियनाची. ताणें खंय दक्षिण भारतांतल्या 5 राज्यांनी सायकली वरवीं भोंवडी केली. ह्या प्रवासा खातीर ताका 11 म्हयने लागले अशें ताचें म्हणणें. ह्या पुराय प्रवासान ताका ताच्या सुण्याचो सांगात लाभलो. खरें म्हळ्यार जोबिन पेशान एक इलेक्ट्रिशियन. पुराय भारत फिरपाचें ताचें सपन आशिल्ल्याचें जोबिनाचें म्हणणें. वो 10 साल से मैं इंतज़ार कर रही है राइडिंग के लिए, मौका नहीं मिला इसलिए रुक दिया।
लास्ट ईयर 2024 अक्टूबर 11 तारीख में मैं मेरा गांव से शुरू किया। पूरा केरला 5 महीना में देख लिया। बाद में कर्नाटका, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, आंध्रा, तेलंगाना, अभी गोवा पहुंचा। ये 14,000 किलोमीटर हो गया 11 महीना में। ये मैं देश का पूरा जगह देखे जाता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। अभी 3 साल के अंदर इंडिया पूरा देखने के लिए मैं कोशिश कर रहा है। ऊपर वाला का मर्जी से ये पूरा हो जाएगा। अभी आप काम क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रिशियन था। हाँ, किधर आप रहने वाले? मैं थोड़ा टाइम सऊदी अरेबिया में काम किया, बाद में हमारा गांव पे काम करता था। आपके साथ आपका एक छोटा डॉग भी है? हाँ, पेट डॉग है। हाँ, वो भी 11 महीने से आपके साथ है? हाँ जी, वो 8 साल का है। हाँ, ये साइबेरियन मिनिएचर टाइप है। हाँ। वो मैं बचपन से इसको पूरा बाइक में, स्कूटर में पूरा लेके जाता था। पूरा एरिया पे देखने के लिए जाता था, इसलिए वो एडजस्ट है, पहला से एडजस्ट है। इस साइकिल का अंदर वो भी खुशी है, वो भी दुनिया देख रहे, ये भी दुनिया देख रहे। अभी आप 11 महीने में आपका हेल्थ इशू कुछ हुआ है? एक बार मैं तेलंगाना पहुँचने का टाइम वो बहुत बारिश शुरू हो गया। मैं गर्मी से, आंध्रा में गर्मी था, गर्मी से ठंडी में आने का टाइम एक दिन बुखार हो गया। वो तो ठीक है, दवा खा के ठीक हो गया। ये 11 महीने में दूसरा कभी भी कुछ भी नहीं हुआ। अभी आप गोवा पहुँचे, आप किधर से आए ट्रैवलिंग करके? मैं अभी पकड़ा कर्नाटका का एक साइड, हम भी हुबली, चित्रदुर्गा पूरा देख के जावरहली से वो तमिलनाडु गया था, क्योंकि इधर बारिश शुरू होने का टाइम था। बाद में मैं पूरा राउंडिंग मार के अभी हैदराबाद से इधर सीधा गोवा पहुंचने के लिए कर्नाटका का बॉर्डर से आए। तो आप लोगों को फैमिली का भी सपोर्ट है? हाँ, फुल सपोर्ट है। ओके, 100%। ऑल द बेस्ट। ओके, थँक्यू सर। राज्यात अपघातांचो आंकडो वाढत आसा। फोंड्या आनी दारबांदोड्या मालात अपघातांचे प्रमाण वाडल्यात। रस्त्यांचेर पडिल्लीं फोंडकुलां, रस्त्यार बसपी हेडगी गोरवां तशेंच अरुंद रस्त्यांचेर बेशिस्तपणान पार्क करून दवरिल्ल्यो गाडयो ह्या कारणाक लागून अपघात वाडत आसात। अपघातांचो आंकडो कमी जावचो हाचे खातीर सरकारान ह्या 3 म्हत्वाच्या प्रस्नांचेर लक्ष घालपाची गरज आशिल्ल्याचें थळाव्या लोकांचें म्हणणें। गोंय सरकार सोमारच्यान रस्तो सुरक्षा सप्तक पायटले। ह्या मोहिमेखाला वाहन चालकांमदीं जागृताय निर्माण करतले। मात सध्या गोंयांत पळयलें जाल्यार अपघाताचो आंकडो कमी जावपाचें नांव घेना। ताच्या फाटल्यान जायतीं कारणां आसात। फोंड्या आनी धारबांदोडा म्हालात अपघाताचें प्रमाण वाडत आसा। जायत्या वाठारांनी रस्त्याचेर फोंडकुलां पडल्यात। पावसांत तर ह्या फोंडकुलांनी उदक भरल्यार वाहन चालकांक फोंडकुलांचो अदमास कळना आनी हाका लागून जायते अपघात जाल्यात। तशेंच कांय जाणांक मरणूय आयला। ते भायर रस्त्यार बसपी हेडगी गोरवां, अरुंद रस्त्याचेर बेशिस्तपणान पार्क करून दवरिल्ल्यो गाडयो ही अपघाता फाटलीं मुखेल कारणां जावन आसा। उसगांव वाठारांत फाटल्या 3 वर्सांत फोंडकुलांत पडून 3 दुचाकी चालकांक मरण आयलां। मोले ते बाणस्तारी मेरेनच्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर व्हडा संख्येन हेडगी गोरवां बसतात। हाका लागून येरादारी करपी लोकांक त्रास जातात। देखून सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। रोड सेफ्टी हो एक वर्साक कितें करता ती खरें बरी गजाल आसा। रोड सेफ्टी आशिल्ल्या कारणान कितें जाता, ड्रायव्हराक खंय तरी अलर्ट करप किंवा हेल्मेट घालून गाडी चलोवप, टिप्पल सीट चलोवप ना, हेजेर खंय ना खंय तरी एक उपाय जाता। पूण तेच प्रमाणे रस्त्यार जे खड्डे पडलेले आसता ते रस्त्याचे खड्डे टायम टू टायम पुरप हेवूय खंय ना खंय तरी एक सरकाराची एक जबाबदारी आसता। आनी तेच प्रमाणे रोड सेफ्टी जे आसा, हे रोड सेफ्टी जे आसा हे रस्त्याचेर खड्डे पुरप हेवूय एक दिस इज द पार्ट ऑफ, म्हणजे हेजो एक पार्ट आसा तो। तेच प्रमाणे गोरवां पासून आयज कितलेशेच एक्सिडंट जाल्ले आसात रस्त्यार पासून आनी कितलेशे लोकांचे बळी गेल्ले आसा। ताका लागून सरकारा कडेन आमचे मागणी आसा, म्हाजे पर्सनली सरकाराक एक मागणी आसा की रस्त्याचे खड्डे पुरप। आयज प्रत्येक गोंयांत तुमी जर पळयत जाल्यार प्रत्येक गोंयभर रस्त्यार खड्डे पडलेले आसा। ते रस्त्याचे खड्डे पुरप आनी तो गोरवांचो जो अरेंजमेंट आसा तो गोरवांचो अरेंजमेंट खंय ना खंय तरी सारको जावपाक जाय, जेणे करून एक्सिडंट जावपाचे कमी जातले आनी तेन्नाच खंय ना खंय तरी रोड सेफ्टी जो आसा हो बरे भशेन आमी गोंयकार मनयतले अशें म्हाका दिसता। आतां अशें आसा की गव्हर्मेंटान कितें करता की रातचे आमची गोरूंक बसता, वता ते रातची गोरूंक बसता, जी रातची मागीर एक्सिडंट जावन लोकांक त्रास जाता, की लोक एक्सिडंट जाता, ते जीव वता। गव्हर्मेंटान कितें करचें, सेफ्टी रोड दिता ते निमतान तुमी कितें करचें की बाबा ती गोरूंक बसता रस्त्यार, ती मातशी तेणी तेंच्या मातशी सेफ्टी कितें करपा तेंकां। गोंयांत सोमार दिसून रोड सेफ्टी वीक साजरो केलो वयतलो। रोड सेफ्टी विकाच्या माध्यमाच्यान लोकां मध्यें जागृती केली वयता।
पूण फोंडा आनी धारबांदोडा तालुक्यांत गेल्या कांय म्हयन्यां एक्सिडेंटाचें प्रमाण वाडलेलें आसा. ताका 3 कारणां म्हत्वाची दिसून येतात. पयलें म्हणजे रस्त्यार बसलेलीं गोरवां, रस्त्यार पडलेले खड्डे आनी तिसरें कारण म्हणजे अरुंद रस्ते. रस्त्यार बसलेलीं गोरवांची संख्या दिसान दीस वाडत आसा. मोले टू बाणस्तारी पर्यंतच्या नॅशनल हायवेचेर नजर मारीत जाल्यार कितलींशींच गोरवां रस्त्यार बसलेलीं दिसून येता. ताका लागून हे एक्सिडेंट वाडत आसा. म्हत्वाचें म्हणजे रस्त्यार बसलेल्या ह्या गोरवांक लागून रातचे चड एक्सिडेंट जावपाचें प्रमाण वाडिल्लें आसा. त्याच बरोबर हेवी व्हेहिकलांक लागून हे गोरवां मरपाचेंय प्रमाण वाडलेलें आसा. ताका लागून गव्हर्मेंटान हेचेर लक्ष अदीक प्रमाणांत दिवचें अशी मागणी स्थानीक लोक करीत आसा. दुसरें म्हत्वाचें कारण म्हणजे रस्त्यार पडलेले खड्डे. रस्त्यार जर नजर मारीत कितलेशेच कडेन रस्त्यार खड्डे पडलेले आसा आनी खड्ड्यांक लागून पावसाळ्यांत ह्या खड्ड्याचो अंदाज चालपाक येना. आनी उजगांव एरियेंत तर गेले 3 वर्सां जालीं सलग प्रत्येक वर्साक एकटो खड्ड्यान पडून मरपाचे घटना घडलेली आसा. आनी ही दुर्दैवी घटना घडल्या नंतर अरुंद रस्ते आसात थंय मेजर तर पळयत जाल्यार थंय रस्त्याच्या सायडीन हेवी व्हेहिकल पार्क केल्ले वयता. ताकाय लागून एक्सिडेंटाचें प्रमाण वाडलेलें आसा. सो गव्हर्मेंटान ह्या हेवी व्हेहिकलांचेर तो बंदोबस्त तांकां ट्रक टर्मिनल उबारून करचो अशी मागणी केली वयता. फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून